सेवेंथ बिएनएल दे कल्चरस लुसोफोनास म्हणटा तें ओदिवेलास म्युनिसिपालिटीन ऑर्गनायज केलां. ओदिवेलास म्युनिसिपालिटी ही लिस्बनाच्या तेकूनच आसा, म्हणजे लिस्बनाच्या तेकूचो टावन तो, आनी दे हॅव बीन ऑर्गनायझींग दीस इव्हेंट फॉर द लास्ट 14 years. एवरी ऑल्टरनेट वर्साक एक इव्हेंट करतात ते. आनी अंदू भारतांतल्यान एक्झिबिशन करपाक म्हाका आपयला. फर्स्ट टायम तांणी कोणाक तरी इंडियेंतल्यान आपयला आनी म्हजे आनी गोंयचे खातीर खूब अभिमानाची गजाल. खूब बरें दिसता म्हाका. आनी हांव थंय शिकिल्लोय बी खूब, सो म्हजे खातीर परते गोईंग बॅक टू पोर्तुगल, डिस्प्लेईंग माय फोटोग्राफ्स इज अ बीग ऑनर एंड अ व्हेरी क्लोज मुमेंट फॉर मी. म्हज्या बापायकूय बी वापडूक पुर्तुगाल खूब आवडटालें, सो एक म्हाका सामकें इमोशनली दीस इज अ व्हेरी हॅपी मुमेंट फॉर मी. एट द सेम टायम एक्झिबिशन हांवें जें केलां तातूंत भितर भारतांतले वेगळे वेगळे राज्यांनी जंय हांव गेलां थंयचे एक फोटो घेवन प्रेजेंट केला. फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्रा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओरिसा, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश हांचे एक मुवमेंट करून वॉट इंडिया मिन्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू माय आयज. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अ पॉज विच इज गोइंग टू हॅपन इन पोर्चुगल.